तुमच्या कोंगणी भक्ती गीता बुकांत पानांको 280 आणि 283. जेजू बऱ्या गोळ्या जेजू स्वादिक बोळ्या सर्गे कांतो देवलो सोदो माका आयलो पोळे शेळी तुका सुकोन गेली तुझे दयवड म्हाका पयसो पोळे शेळी तुका सुकोन गेली तुझे दयवड म्हाका जेजू स्वादिक मोगा सांडलो हांवें तुका येमको डावाडली पाटी माका पय गायान तुझ्या लिपय नानोन पवित्रता सदा पाटी माका पय गायान तुझ्या लिपय नानोन पवित्रता बरो गवळी जेजू आमच्या मुखार आसा आमकां जीव दिवचो आमचो पोस करचो मोगांत आरावण धरच्यो ताच्या शेळयांक ताच्या मोगाच्या हिंडांत एकवटीत करचो तो बरो गवळी तो देव निरंतरी ताच्या दैवीकपणान आमकां बरोवन फासवो सोरो दिन दादोशी करचो उंड्या रुपार ह्या येवकारिस्तांत खरोच तो हजर आसा हो तसो दैवीक मोगो आमचे खातीर वांटून आसा कितें खुर्सार ताणें अर्पण केलो तो मोग त्या मोगाचो फळ सोडवणेचो फळ संवसार सरा पर्यंत बक्षाक ह्या येवकारिस्तांत आमचे खातीर रावंक ताणें कुशी वेल्या आनी येवकारिस्त थावणो
कुरपेचें किरणां आमचेर तो फंकयता तो देव तो सोमी तो बरो गवळी तसो पवित्र संगात आमकां दिता ह्या संगतपणांत काळोखांत आसले आमकां उजवाडाक ताणें हाडलां किर्तनकार 107 किर्तनांत 14 वळींत नियाळ करता अंधकारांतले आनी काळोखांतले ताणें म्हाका भायर काडली तांच्यो सांखळी ताणें तांकां तुटयल्यो वय तो अंधकाराक प्रवेश जालो आमकां अंधकारांतली भायर काडच्याक आमच्यो सांखळी तुटोवच्याक सोडवून आमकां दिवच्याक आजून ह्या युकारिस्तांत हें सुडकेशें तें मिसांव तो मुंदारून आसा ह्या युकारिस्तांत तसो उजवाड आमचेर तो फंकयता आमच्या कश्टां संकश्टांत बागी जावंसो जिवांत जेजू सांगता आसचें केदें व्हरतें बाग आमचें भावानो आनी भयणीनो ह्या घडये तर ताच्या संगतपणान करसूंक आमकां वेळ पावत जाला त्या सोम्याक आमी आराधन करूंक जाय ताची स्तुती करूंक जाय कित्याक आमच्या विशांत ताका पडून गेला आमच्या कश्टां संकश्टां विशांत आमच्या चंचलपणा विशांत आमच्या काळोखा विशांत आमच्या पिडे शिडे विशांत हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार 4 अध्यायान 15 वळीन सांगता तो काही आमच्या अस्केत्या विशांत गणवाळे नात असलो श्रेष्ठ याजाक न्ही आमचे बरीस सर संगतीने कश्ट संकश्ट भोगल्लो तो आनी देखून तुजे आनी म्हजे कश्ट कितें तें ताका कळीत आसात आनी देखून आमच्या जिवितांत प्रवेश जावंक तो शकता देखूनच हांगासर आमी ताच्या सरशीन आयल्या आमचें जिवीत असो संतोष घेवन ताची बेसांवां आशिर्वादां घेवन सोम्या तुका आमी अर्गां दिता म्हणून सांगूंक आमच्या जिवितांत हजर जाल्ल्या खातीर आमी आयले आमचे कश्ट संकश्ट घेवन आमची कितें विराराय निराशा आसा आमचे बेजाराय आसा आमचे दूख आसा हर एक आमची पिडा शिडा हर एक घेवन ताचें ती आयल्या कित्याक तो आमकां समजूंक शकता आमकां बुजवंक शकता धैर्य दिवंक शकता असलो देव तो आमचे सोबें आसा किर्तनकार 126 किर्तनांत 8व्या वळीन सांगता सर्वेश्वराच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार असलो तो देव आमचे मुखार आसा तर त्या देवाक आराधन करूंक आमी जाय किर्तन 60 आनी 6 20व्या वळीन नियाळ करता ताणें म्हज्या मागण्याचो तिरस्कार करूंक ना आपलो विश्वासी मोग म्हज्या वेलो काडूंक ना म्हज्या बुजवणदारा म्हज्या देवा म्हज्या सडवंदरा तुका हांव आराधन करता त्या देवाक आमी आराधन करया भाव भयणीनो ह्या उंडार रुपार आमच्या मदें आसच्या देवाक आराधन करया आराधन तुका मोगळा जेजू कुरपेच्या सागोरा आराधन तुका आमच्या सडवंदरा खळजन थावन भाव भयणीनो आराधन करून आमी नमस्कार करया ताका आमचें जिवीत ताका अर्पया आमकांच ताका ताचे मुखार समर्पण दिवया आमी ह्यो थोड्यो घडयो ह्यो आराधनांत कशीच आसतना सोम्याचे स्पर्श आमकां लाबोवन दी दैवीक सक्त आमचेर येवन दी सोम्याची बुजवण संतोष समाधान ताची बेसांवां ताचें थावणो आमकां धैर्य बरोवसो जिवितांत पावस जावं दी सोम्या आमच्या जिवितांत प्रवेश जावं दी सोम्याक आमी आराधन करून गावया जेजू मोगळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू मोकाळा आराधन तुका जेजू दयाळा
आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका ये सोडवंदारा आराधन तुका ये सोडवंदारा आराधन तुका पवित्र संगात देव तो सोमी आमकां दिता पवित्र संगात कित्याक सोडवणेचो संतोष आमकां ताणें एकरिश्तान दिला कृपा आमचेर तो वत्ता ह्या सक्रामेंतान कृपेचे जरी आमचेर तो देवयता तर उंड्या रुपार हजाराच्या सोमयाचो मोग आमी नियाळ करया दैवीक मोग तसो खाकूळ तशी आमच्या खातीर नियाळ करया आराधन करया उंड्या रूपान तूं लिपोन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय उंड्या रुपान लिपोन आसाय दैवीक मोग तुजो वांटून आसाय गुरपेन तूं आमकां नेटोन आसाय पोवी सांगा तुजो दिवून आसाय गुरपेन तूं आमकां नेटोन आसाय पोवी सांगा तुजो दिवून आसाय जेजू आराधन तुका जेजू सुडवंदरा आराधन तुका खळजन धावणो आराधन करतो आमी किरकोळ आमी नाम फावो आमी तुज्या मुखार सरपडता ह्या घडये तुका आमच्या देवाक सोमयाक आराधन करता कृपेच्या सागोरा आराधन तुका ती कृपा आमचेर वतून पवित्र आमकां केल्ल्या सोडवंदरा आमच्या सोडवंदरा आराधन तुका सोमया सोडवंदरा अर्गा तुका आराधन तुका सोमया जेजू उंडो तूं जिवीत असो देव हांव जिवीत असो उंडो कोण म्हाका खाता तो सस्नाक जियेतलो जिवीत असो उंडो म्हळ्यार सोमया विना जीव ना ताचे विना जिवीत ना आमकां आमचें जिवीत सुखी दाडीचें जातलें पत्नी जिवीत लाभोवंक ताका सामचे खातीर ताणें मोडून दिला सर्गी देवान मांडणान दिवन पोसलें तर हो उंडो ताची कुडन रगात आत्मीक मांडणान तें सर्गीचें मांडना आनी ह्या वरवीं ताच्या हिंडांत एकवट आयता तो पासवो सोरो दिवन ते मांडणान दिवन आमकां तो दोशी करता आमकां तो जीव दिता आमचें जिवीत तो फुलयता दादोसकायेचें करता ह्या सोमयाक आमी आराधन करया उंडो सोम्या तूं जिवीत आसो आत्मीक जिवीत आमकां लाभोसो उंडो सोम्या जिवीत आसो तो आसो आत्मीक जिवीत दिवचो अर्गां तुका जेजू हें जिवीत दिल्ल्या आराधन तुका सोमया जेजू मानान आमकां पोसो पोवी तिंडांत आपल्या एकवटावसो
आराधना तुका जेजू या इंडांत एकवट आयिल्ल्या खातीर एक हिंड जावन आराधना करता आमी तुका देवा मुखार सर पडता हांव आराधना तुका मोगाळा सोमिया जेजू सोमिया आमचो देव तूं मोगाळ तूं आमचो इश्ट तूं आराधना तुका सोमिया दयाळा काकुळदारा देवा तुका आराधना करता आमी तुजी काकुळत आमचेर ओतरल्या खातीर दयाळा देवा आमचे तुझे दया दाखय कृपे सो दातार तो आराधना तुका हे कृपे सगोरा या तुझ्या कृपेन आमकां तूं निरंतरी बर आमचो रक्षक आमच्या सोडवून दरा आराधना तुका सोमिया जेजू होगळाप तुका सांग आराधना तुका जेजू आराधना तुका सोमिया जेजू हालेलुया 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 तुका जेजू होगळाप तुका जेजू आराधना तुका जेजू आराधना तुका जेजू आराधना तुका जेजू आराधना तुका जेजू हालेलुया 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 आराधना तुका जेजू आराधना तुका जेजू सोमिया जेजू आराधना तुका जेजू या घडये आम्ही तुका आमची तुझी रेस्त देवाक आराधना करता नमस्कार करता तुका आमी आमचो जीव भेटयता जिवीत भेटयता सोमिया जेजू आराधना तुका अर्गां तुका जेजू आराधना तुका जेजू आराधना तुका जेजू गुलाब तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधना तुका जेजू आराधना जेजू आराधना तुका जेजू सोमियाक आराधना करून बसया भावांनो भयणीनो शांतपणी सोमिया मुखार बरें करून बसया आमी मागण्यांत सोमियांत एकवटलेलीं जावन ताच्या हजारपणांत आमकां समी समर्पण दिलां आसतना सोमियाचो संगात आमी बगया इकडे आमचे दोळे धांपया आमी ह्या करेजमाचो काळ कृपेचो काळ तो खरेंच म्हणल्यार मनोभुमींतल्यान आमी पाशार जावंक आसा आमच्या जिविताचेर दिश्ट घालच्या सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगता हे 40 दीस ताचे कश्टांचे ते आमी नियाळ करया आमकां सोडवण दिवच्या कशें कश्टांतल्यान तो पाशार जालो सक्रामेंतांतल्या जेजूक आराधना करून तसो मोगणी हाडया सर स्वादीक सक्रामेंता सर मान तुका होगळाप तुका महिमा तुका आतां आनी सदां ससनाच्या ससना बापूत आनी पवित्र आत्म्या भोव पवित्रीन दादी तुज्या मुखार आमी हजर आसा नमस्कार करता बापा पदवेदारा पृथ्वीचो रचणार तूं सगळे रचने संगता मेळोन तुका आमच्या देवाक आमी आराधना करता जेजू आमच्या मोगाळा सगळ्या काळजान आमी तुजो मोग करता तुका आमी आराधना करता पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवणदारा आमच्या काळजांनी तो राव तुका आमच्या देवाक आमी नमस्कार करता पवित्र एवकारिस्तांत हजाराच्या सोमिया जेजू तुझे मुखार येवन ह्या कृपेच्या ह्या करेजमाच्या काळा खातीर आमी तुका अर्गां दिता प्राचीत करूंक जाय तुज्या कश्टांनी वांटेली जावंक जाय म्हणून आमी समजता आमची पवित्र सभा मोगाळ आवय भाशेन प्रार्थीच्या त्यांनी मागण्याची गरज ह्या करेजमाच्या काळार आमकां जागयता आमकां
मतीक हाडटा सोमिया जेजू प्राजूते खातीर मागण्या खातीर तुजें आदर्श वर्तें जावन आसा 40 दीस आनी 40 राती मागण्यान तुवें वेळ कशिल्ली आत्मी बळ तुवें आपणायलें आनी ह्या वरवीं सैतानाच्या ताळण्यांचेर तूं जैत व्हरूंक शकताय सोमिया जेजू तर आमकांच आमी मरोन आमी जीव सोडूंक जाय तुजो कुरीस घेवन तुजो पाटलाव करूंक आमी जाय ह्या खातीर आमकां तूं हें आपोण दिताय कुरीस घेवन तुजो पाटलाव कशाक ससनाक आमी जियोवच्या खातीर तुजे खातीर स्वार्थे खातीर आमी मरोन आमी जीव सोडूंक जाय म्हणटाय तूं तुजी उतरां सोमे नियाळ करता हांव गोवा सकण मातयेन पडून मेल्ल्या करी तो एकोडस उरता तो मरत जाल्यार तेच फळ दिता सोमिया जेजू तुज्या कश्टां तुज्या पाशावांत आमी वांटेली जाता ह्या वरवीं तुज्या महिमेचे भागीदार जावंक आमी योग्य जावंक जाय सोमिया जेजू आमकांच उणें करून दंडवण्याद्वारे प्राजिताद्वारे आमच्या बोगणांचेर आमी नियंत्रण दवरूंक आमकां शिकय वायटा विरोध झुजोन कशें जैतेवन जावचें तें आमकां तूं पवित्र सभे मरीपात तुज्या उतरांनी शिकयताय दंडवण्याच्या प्राजिताच्या हातेरान तुजें कुरपेचें बळ जोडून वायट शक्त्यां विरोध झुजोन जैत्यवंत जावंक सोडवून जोडूंक आमकां साध्य जातलें सोमिया जेजू ह्या क्रिस्मसाच्या काळार तुज्या मुखार येवन आमी रडत जालीं जायतीं आमचें उणेपणां आमचीं पातकां आसात जायत्यो बसावणी आमी केल्ल्यो आसात जायते निर्धार आमी केल्ले आसात तुजे लागीं तुज्या सांगातान पूण आमी जायते फावटी तो मोडल्यात जायते फावटी तुका आमी अविश्वासी जाल्या आमच्या अनुपकारपणा विशयांत अस्क्यतगाय विशयांत सोमिया आज आमकांच लज दिसता ह्या प्राचिताच्या काळार सोमिया आमच्या सुखी वळखण घेवन आमी पाश्चात्ताप पावता तुजे खातीर ल्हान ल्हान त्याग करूंक आमी प्रयत्न करतले तुजे खातीर क्रिस्ती जिवीत शिस्तेचें जावन जियोंक आमी प्रयत्न करतले सोमिया जेजू आमच्या सोडवंदारा कुर्सार उमकळची आमच्या खातीर कुर्सार मरची शेळी जावन तूं आयलोय तुवें आमचो मोग करून तुकाच भेटोवन दिलोय ह्या करिस्माच्या काळार प्रत्येक जाण परत आनी परत तुज्या कश्टांचो पाशांचो तुज्या उतरांनी नियाळ करूंक आमकां पवित्र सभा अवकाश दिता तुज्या रक्तान आमकां धुवन तुवें नितळ केल्याय तुज्या गाया वरवीं आमकां गुणकाची सकत तुवें लाभयलाय तुज्या मरणान जिवीत आमकां फावो केलाय खांट्याच्या मुकुटान विणून थकले तावन पांयां पर्यंत घायवण नाली सायसाने आत्मनाचो गुर्त जावन अशा कुर्सार तूं उमकळ्ळी सोमिया आमच्या पातकां खातीर निरापराधी शिळी जावन बापाक तुकाच भेटोवन दिलोय सोमिया जेजू तुज्या कुर्सायिल्लें रूपणें आमच्या काळजांनी कसोय निरंतरी तुज्या कश्टांचो उगडास आमी करच्या खातीर ह्या वरवीं आमच्या काळजांनी तुजो मोग करच्या खातीर तुजे ती देवा थंय सोमिया थंय सोडवंदारा थंय एकवटच्या खातीर सोमिया जेजू तुजो कुरीस त्या उदारपणाचो उपकार हो करिस्माचो काळ तर हें तुजें उदारपण नियाळोवंक माया मोगा विशयांत आमी जग्र जावंक बऱ्या करण्यांनी सेवेच्या जिणयेंत आमी आमचें जिवीत फुलोवंक तूं आमकां आपयताय
तुवें आशेचें खरें प्राजीत सोम्या माया मोग उतरांनी आनी करण्यांनी पेल्या ती सेवेचो स्पिरीट सोम्या तुज्या स्पिरितान बरोवन आमचे सकत पेल्या खातीर आमी गळसंक आमी मौन करता निराशी काळजां आसात आमच्या बोबारी जायतीं तीं दुखेस्त मनां आसात बुजवण हाडूंक ह्या काळजांनी बरवसो हाडूंक सोम्या आमी वावरतेल्या जाता तितल्या मापाक नेसंग पांगरोंक नासतना कश्टांतल्यांक आमी आदार जातेल्या सोम्या जेजू आमचे लागीं आशिल्लें पेल्या लागीं वांटून घेवचें बरें म्हण आमकां दी आमचे खातीर वस्तू पुंजावन दवरून स्वार्थी जायनासतना उदार जावंक शिकय सलवल्ल्या आमच्या बाबा भयणी थंय सांगात दिवंक तांच्या गरजांनी हात दिवन तांच्या जिवितांत संतोश हाडूंक सोम्या अशें तुजे कश्टाचो पाशावाचो तो नियाळ आमचे ती संपूर्ण करूंक आमकां आदार दी सोम्या जेजू आमी करचोसो वो थोड्यो घडयो आमकां तुवें सोंसयल्या कश्टाचो उगडास हाडूंक मात्र न्ही त्या कश्टांनी पाशार जावन तुजो मोग नियाळूंक आदार जावं दी ह्या वरवीं आमकां दुखयल्ल्यांक बक्षूंक आमकां तूं प्रेरण लाभय कित्याक तुवें तुज्या कश्टां मरयपाक तुवें बक्षांनी शिकयलाय बक्षांनी दिलाय तर आमच्या बाबा भयणी बक्षूंचे सकत आमकां दी सोम्या जेजू मागण्याचो स्पिरीट आमकां तूं दी तुज्या मोगाचो साळवळीचो अनुभव आमकां दी कश्ट अणवरां तूं प्रवेश जालोय ह्याच खातीर मनशाचे कश्ट अणवरां निराशा पयस करूंक संतोशांनी बरवसो जिवितांत हाडूंक आयिल्लोय तुजे मिसांवस तें जावन आसलें सोम्या दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटूंक आयलां धनसतल्या सुटका पिडेस्तांक गूण करूंक बोंद्यांत आसल्या सुटका दिवंक सावकासाय बसोवंक सर्वेश्वराचें दायमाय दाखोवचें वरास पसारूंक तूं आयिल्लोय ह्या खातीर बरें करिस्त गेलोय हर एक तराच्या कश्टांत बंदपासांत आशिल्ल्यांक तुजे ती आयिल्ल्यांक तुवें आपडलें तुजे ती आयिल्ल्यांक उतरांनी गूण केलें तुजे ती आयिल्ल्यांक पातकांचें बक्षांनी दिलें फकत तुजें आंग वस्तूर आपडल्यार बरें जातलें म्हणल्यार बाबार्थान आयिल्ल्यांक बरेंपण दिलें आजुनूय तूं सोम्या जिविताच्या कश्टांनी तूं हजर जाताय आमच्या जिविताच्या कश्ट अणवरांनी आमकां तुजो संगात दिताय बरवसो हाडताय पूण आमी सोम्या आमी अस्कत आबाल ह्या संवसारी आमची कूड अस्कत कश्टांक भियेता निराश आमी जाता चंचल आमी जाता जायते तसले कश्ट सोम्या आमच्या जिवितांत विविध रितीचे आमच्या कुटुंबांनी सगळे कुटुंब कश्टां सांपडटा जायते फाटी आमी कश्टांत हेरां वरवीं जायते निराशा बेजारां आमी बगता आमकां हेरांच्या उतरांनी आमी कश्टांत कंगाल जाता आमी पूण सोम्या ह्या वेळार आमच्या अस्कतकाची पर्वा तुका आसा कित्याक कांय कळीत नासलो देव न्हय तो आमच्या विशयान पडून गेल्लो देव आमच्या उड्यापणांत आमच्या कश्टांत आमकां सांगात दिवचो तर सोम्या जेजू आमच्या जिविताच्या कश्टांनी आमच्या दोळ्यांनी दुखां भरतना आमी एकलेच रडतना आमी निराशी जातना आमी कंगाल जावं सोडिनाका आमच्या संगत राव त्या कश्टांतल्यान पाशार जाल्लो देव तूं आमच्या जिवितांत तूं आसाय म्हण बरवसो आमकां दी धैर्य आमकां दी सोम्या आमी धैर्यान तुज्या संगतपणांत आमचे कश्ट तुज्या कश्टांक मेळोवंक ते तुवें सल्वसांव खातीर भेटयले आमी ते सल्वसांव खातीर भेटोवंक आदार जावं आमी सश्चे कश्ट आमच्या आनी पेल्याच्या सल्वसांवाक ते आदार जावं दी ते पवित्र कर सोम्या तर आमकां चंचल जावंक दिनाका निराशी जावंक दिनाका तूं आमच्या संगत आसाय ही तुजी उतरां आमकां धैर्य दिवन दीत
तर भाऊ भयणीनो गाया हें गीत जिणयेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुका. चंचल जायना का कंगाल जायना का आस्तोलो हांव तुमच्या संगत आसा. प्रेज द लॉर्ड. अर्गा तुका जेजू. लगींच हांव तुज्या अर्गा तुका जेजू. लगींच हांव तुज्या अर्गा तुका. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. अर्गा तुका जेजू. Glad तुका जेजू. नित्या कसा वेळा दोळ्यांनी भरता तुका दुखानी सुख रसलोलो तो सांभाळता सदा जिन्येंतल्या कष्टा वेळा आमच्या दोळ्यांनी दुकान भरतना दोळ्यांनी भरता तुका सगळे रसलेले जाणे रसलोलो तो सांभाळता. तर चंचल जायनाका. दीर्घे चंचल जायना दीर्घे बरोबर होतो. कंगाल जायना हांव आसतलो तुमच्या संगता. आस्तलो तुझे हात धरून हांव चलयता तुका. धैर्य हांव तुज्या लागींच आसा. चंचल जायनाका. निराश जायनाका. तुका नाच सांग सोडिना म्हणटा सोमी. हांव तुज्या संगतांत आसा. हांव तुजो हात धरून चलयता. जिणयेंत ताळण्यो येतात. जायत्यो तसल्यो जेजू कसो ताळण्यो आयिल्ल्यो. येंगी तेंगी खंयचें विसोन करचें. आनी ह्या वेळार आमी कश्ट जाता. कुर्साची सावळी आमचेर पडटा. पूण त्या कुर्साची ती सकत आमकां ह्या ताळण्यांत जैत व्हरून बळ दिता. कुर्साचेर दिश्ट घाल भावा भयणी. त्या कुर्सांतल्यान कुरपेचे जरी वळून येता तुज्या जिवितांत. तर ताळणे संपडतना काळोखांत सस्पतना त्या कुर्साचेर दिश्ट घाल. थंयसर हात विस्तारलो सोमी. तुजेर ती सावळी घालता कुर्साची. गुण करची सावळी. निराशा पयस करची. भरवस हाडची सावळी. समाधान हाडची सावळी. ताळ्ळेंत सापडतना अंकारांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. ताळ्ळेंत सापडतना अंकारांतल्या त्या कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. चंचल जायनाका. कंगाल जाता आमी. निराशी जाता. पूण सोमी सांगता निराशी जायनाका. कंगाल जायनाका. येदस्पर जायनाका. पितीसपणाक वचनाका. बाबर्ताचे सकत तूं येते. त्या कुर्साच्या सावळेन बोळ जोड. कुर्सा मुळांत राव तूं. कुर्सांतल्यान कुरपेचे जरी तुजेर वळून येतात बाबा भयणी. त्या सक्तीन तुका शक्तिवंत कर. सोमी लागींच आसा. सोमी हात धरता आमचो. सोमिया संगत रावया. सोमिया संगत रावया. चंचल जायनाका. कंगाल जायनाका. आस्तलो
पर्या लगींच हांव तुज्या लगींच सुम्या राव आमच्या संगत प्रेज यू जीसस थँक्यू जीसस आमच्या संगत राहुल्याक राव सुम्या आमच्या संगत आमचे हात तुमचा सुम्या आमच्या संगतांत राव आमच्या संगतांत राव सुम्या प्रेज यू जीसस थँक्यू जीसस अर्गा तुका जेजू तुम्ही आमकां देर दिता आमच्या संगतांत आसा सुम्याक अर्गां देवया आमी ताची स्तुती करया आमी कित्याक किर्तनकार 103 किर्तनांत सांगता आत्म्या म्हज्या सर्वेश्वराची स्तुती कर सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करून देवाचें उतार आमकां स्तुती करूंक आपयता ताका आत्म्या म्हज्या सर्वेश्वराची स्तुती कर ताचे उपकार केदींच विसार नाका मेजूंक जातात की कितले गी उपकार सुम्यान आमचे थंय केल्यात उबे रावया भावना आनी भयणीनो सुम्याची स्तुती करशाक किर्तन 57 दुसऱ्या वळीन नियाळ करता म्हणून तर देवाक हांव उलो मारता म्हाका बरो केल्या देवाक हांव उलो मारता देवान म्हाका राखण मेला ताका हांव स्तुती करता किर्तन 30:2 7व्या वळींत किर्तनकार सांगता तूं समज आसरो आकांताच्या वेळार म्हाका राखताय सोडवण्याच्या दिसांनी म्हाका बेडो घालताय तो बेडो घालच्या हद्दन सलोवच्या आतां सुम्याक हांव अर्गां दिता अर्गांनी होगळाप सुम्याक आमी दिवया अर्गां तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधना तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू मान तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू सुम्या जेजू ह्या बो पवित्र वेळार तुज्या हजरपणांत रावण तुजो देवी संघ जोडूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर सुम्या जेजू जायते आमच्या राटा वेळेनी आमी थोडो वेळ करून तुजो दैवी स्पर्श जोडच्या खातीर ह्या पवित्र तळाक येवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर हांगासर तुज्या उतरांनी आमकां तो पसून आमकां कुरपेन भरताय देखून आमच्या जिविताचे कश्ट निराशा बेजाऱ्या हाडून येता आसतना आमकां बुजवण दिवन हांगातान फाटीं धाडताय देखून तुज्या कुरपेचे आशिर्वाद पवित्र तळार घेवन आमच्या कुटुंबांक वचूंक आमकां तो फावो करताय देखून ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमच्या खातीर निरंतर रावण आमकां तूं सांगा दिताय देखून जिविताच्या कश्टांनी तुज्या कुर्साची सावळी आमचेर घालून आमकां शक्तिवंत करताय देखून आमच्या जिविताच्या आमच्या कुटुंबाच्या कश्टांनी आमकां तूं निरंतर तूं सांगा दिवन धैर्य आनी भरवसो दिताय देखून आमच्या कुटुंबांनी तुजें आशिर्वाद वतन आमकां दादोसकायेन भरताय देखून आमच्या कुटुंबांनी तुजो मोग आनी तुजें हजरपण भोगूंक आमकां फावो केलाय देखून आमच्या कुटुंबांनी आमच्या भुरग्यां मळांत तावन मोग दिवन मोग घेवन आमकां जिवंक फावो केल्ल्या खातीर आमच्या भुरग्यां मळांचेर तुज्या आशिर्वादां घालून बऱ्या फुडाराच्या वाटेन चलोवन व्हेल्ल्या खातीर आमच्या शेतां भाटांचेर थंयसर आशिर्वाद घालून बरें फळ आमकां दिल्ल्या खातीर हर एकल्यास आमचो वावर तूं फळादी करताय देखून आमी पिडेंत वेतन जाल्यार परत आमकां नव्या भलायकेन तूं भरून आमकां जीव दिताय देखून अर्गांनी होगळाप सुम्याक दिव्या भावनांनी भयणीनो ताची स्तुती करूंक जाय ताका अर्गां दिवंक जाय तुका सुम्या हांव अर्गां दिता कित्याक सगळे सूर्य चंद्र थारां ताणें रचल्यान ही भुंयी रचल्यात आमच्या हातीन दिल्यात आमी तसो फळ जोडच्या खातीर त्या सुम्याक ताची कृत्यां नियाळ करया आमी अर्गां दिवया तसो दैवीक मोग आमी प्रगट करया तुका सुम्या हांव अर्गां दिता गीत आमी गावया तुका सुम्या हांव अर्गां दिता तुझे विचित्र कृत्यां नियाळटा तुजो दैवी
प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडता तुका सोम्या वर्गां दिता तुझी वेची कृत्यां याता तुझो दैवीक प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडता सूर्य चंद्र तारा उजवाड पंथ कृष्ण संगता मेळून सोम्याची स्तुती करया ताका अर्गां दिवया कृष्णार्थ आमचो सूर्यो तारा उजवाड पंथा अंतराळ तुजी ती महिमेन भरता सूर्यो तारा उजवाड पंथा अंतराळ तुजी ती महिमेन भरता रचणार तू हांव रचना अर्गां दिवया पोवी जावं गांवान गांव रचणार तू रचना तुझे नाव पोवी जावं तुका सोम्या वर्गां दिता तुझी वेची कृत्यां याळता तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडता तुका सोम्या अर्गां दिता आवडता तुका फुलां पोळा वाकणता तुका मनशा बाळा तुका पोळा वाकणता तुका मनशा बाळा रचणार तू रचना तुझे नाव पोवी जावं गांवान गांव सोम्याचें नांव व्हरतें जावं त्या नांवा स्तुती जावं महिमा जावं त्या नांवाचें सकत आमकां लाभो तुका सोम्या वर्गां दिता तुझी वेची कृत्यां याळता तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडता तुका सोम्या वर्गां दिता तुझी विचित कृत्यां याळता तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडता तुका सदां सरसून आवडता तुका सदां सरसून आवडटा हालेलुया 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 तुका जेजू गळाप तुका जेजू तुका जेजू अर्गां तुका जेजू प्रेज यू जीसस ग्लोरी जीसस तुका जेजू गळाप जावं तुका सोम्यान जेजू हालेलुया 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 तुका जेजू तुका जेजू तुका जेजू तुका जेजू स्तुती तुका जेजू एक घडीभर हात सोडया भावनाने बेनीनो सोम्याचे उतार आयकूंक तयार जावया आमी किर्तनकार बावीस किर्तनान सांगता हांव तुका शिकून दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो शिकून आयकोय मागीर लोकांच्या वांजेलात हांव 6 अध्याय पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू योर्दान इंतळीतावन फाटीं परतल्या परा त्या सत्म्याच्या प्रेरणाकाला अरण्याक गेलो थंय तो 40 दीस पर्यंत आसलेल्या वेळार देवसार ताका नाडीत आसलो त्या दिसांनी ताणें कितेंच फटां घेतलें ना देखून ते दीस काबार जाताच ताका भूक लागली थोडे देवसारान ताका सांगलें जर तूं देवाचो पूत तर पातर उंडो जावं म्हणून फरमाय जेजून ताका जाप दिली पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा मनीस उंड्यार मात्र जियेना उपरांत देवसारान ताका वयर उबार व्हेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराचें सर राज्य दाखोवन म्हणलें ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दितलो कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिवयेत तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सर तुजें जातलें जेजून ताका जाप दिन म्हळें सर्वेश्वरा तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर अशें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा उपरांत देवसरान ताका जेरुजलेम व्हेलो आनी देवळाच्या शिखराचेर उबो कर म्हळें जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सकला उडी मार
कित्याक पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा तुका शबीत रक्षाक तो आपल्या दुतांक ताकी दितलो आनी तुजो पांय पत्राक आदाळनाशे ते तुका आपल्या हातांनी उखलून धरतले. पूण जेजून ताका जाप दिली पवित्र पुस्तकांत म्हणा सर्वेश्वरा तुज्या देवाची परिक्षा करनाका. अशें हर एक तरान जेजूक ताण जाताच देवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो. देवाचें उतार बसया भावणाने बहिणीनं 2 घडयो देवाचें उतार नियाळ करच्या खातीर हांगासर जेजूच्या ताळण्या विशांत जेजूक ताळण्यो आसुल्ल्यो की आसुल्ल्यो दुबाव सुवार्थात सांगता न्ही गे आमचे परिस्थिती तो ताळण्या वळख जालो आमकां इल्लें धैर्य मेळटा गे तर आमकां ताळण्यो येतात गी ना येनात म्हळ्यार तुमी पटयतात तुमकांत हर एकल्याक ताळण्यो आसात. पूण एका रितीच्यान धैर्य कित्याक देवाचो पूत देवूच तो ताकाच देव जावन मनीस जावन संवसारांत आयिल्लो आनी ताका तर देवाच्या पुता ताळण्यो आयले तर आमकां एका रितीच्यान धैर्य मेळटा. देव तो तरी ताच्या मिसांवांतान विंगड करूंक चललेक प्रयत्न हे ताच्या मनशा सैंबो यगडिता मरिपात ते प्रत्यक्ष जाता म्हणयत. कितल्यो ताळण्यो आयिल्ल्यो जेजूक कितल्यो 3 ह्यो वांजेल केदाळ आसुल्लो गे ह्या दिसांनी केदाळ केदाळ आयिल्लो वांजेल हो कितले दीस जाले उडास ना न्ही कश्ट न्ही गे उडास दवरूंक खंयचें म्हूण दवरचें केदाळ आहलो वांजेल पोर आयतारा कालें आहलें पदरेपण दुसरो सेर्मो दिला गे पोर आयतारा आहले गे सो तुलुकासोच वांजेल तोच बसलो हांवें तुमच्या खातीर 3 ताळण्यो ह्यो 3 ताळण्यो ह्यो तो एक पडकिरो सोडवंदार म्हणून दाखोवंक सैतानाचें येवजण हें कशो पडकिरो सोडवंदार आतां राजकीय सोडवंदार एक बळवंत राय म्हणून वळखूंक ताका वत्ताय आशिल्ली वयर तावन सकला उडचें फातर हुंडयकाचें राजकीय सोडवंदारा मेळच्यो विशेश सवलती ताका आसुल्ल्यो तो गौरव ताचें जातें ग्रेस्तकाय ताचें जातें आनी जुदेव जाल्या सोडवंदाराक राखण आशिल्लें. जेजू पोरनो आसलो बरो कळीत आसलो बरें शिकलोय तो आनी देखून सैतानाच्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक हर एक ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक ताका साद जालें पोरनो सरलो ताका आदार जाता. ताळण्यांक वळख जावच्या बदलाक त्या देवाचेर आपलो विश्वास तो दवरता त्या म्हणजे देवाची परिक्षा करिनाका धैर्यान सांगता तो. म्हाका भाऊ भयणीनो जेजून फेस केल्ल्यो फूड केल्ल्यो ताळण्यो हर एक बाबार्थ्याक आनी बाबार्थ्यांचो समुदाय त्या पवित्र सभेक आयल्यात आनी येवनसो आसात. आमच्या मदें आमी पळयता देवाक आमच्या संवसारी चिंतपातन जिणे रितीर सर करूंक आमचे प्रयत्न हें जावन आसा. देवा थंय न्ही बगार आमचेरच विश्वास दवरून जियोंक ह्यो ताळण्यो आमकां दोसतात. जायते फावटी आसले ताळण्यांक वळख जाता आमी ताळण्यो जिणेंत कशे रुपी जातात. म्हाका भाव भयणीनो मनशा जिणेंत एका रितीचें उलटें सैम आसा म्हणटात उलटें सैम सांग पावल सांगतें कुडीचे आदर्श आत्मीक आदर्शां विरोध म्हणटा ते म्हणजे ते एका रितीचें झूज जाता म्हणटा कित्याक बरें हांव करूंक पसारतना वायटच म्हाका ताचें तें वडटा. पोरन्यासोल्ल्यांत उत्पत्ती पुस्तकांत येव आकाशाक येव आसा पळय केल्लें न्ही तिका तो रूख बरो दिसलो पोळीक खावंक रुचीक दिसलें आनीक देवा विरोध केली ती ताळणी आयली आनी एका घडयेची ती खुशी जाली तांकां आनी ती फटवून पडली. म्हज्या भावण आनी भयणीनो जेजूचे आदर्श आमकां वर्तें जावन आसा कित्याक आमकां ह्यो ताळण्यो येताना जेजू आदर्श देवाच्या कुशीक तसो विश्वास दृढ आशिल्लो वॉज फर्म ताका ताचें मिसांव स्पश्ट आशिल्लें म्हजें मिसांव हें देखून कुर्सार तावणी ताळणी आयली ताका देवी येते सकला ताळणें वळख जावचें पूण ना तो ताळण्यांक वळख जावंक ना. देवाक विश्वासी रावंक ताका साद जालें. म्हाका भाव भयणीनो आज आमकां तरबेती मेळ्ळ्या टू बी फेथफूल टू गॉड देवाक विश्वासी रावचें कितली तरबेती मेळटा आमकां ल्हानपणानूच देखून आमचें तें आशा आसा
पोटणी आसा येंगी तेंगी पूण ताचेर झुजोंक देवाक विश्वासी रावंक आमकां साद कित्याक देवाचें बळ आमकां आसा पूण जायते फावटी आमी बोलता कित्याक येंगी तेंगी म्हणटाना हें जायत एबे बरी हें सोबीत हें जायत हें रुचीक आसा चिंते नासतना आमी उरता जावयेत आतां देवाच्या उतरांचेर ताच्या सक्तेचेर आदारून जियोंक जाय कित्याक सांव पावल कुरिंतकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत 10व्या अध्यायान 13व्या वळीन सांगता मनशाच्यान जैत व्हरोंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना देव विश्वासी तुमकां तांकी व्हर ती ताळणी तो येवंक सोडिना ताळणी आयिल्ल्या वेळार ताचेर जैत व्हरोंक उपाय तो सांगता आनी तीर रावंक आदार दिता तुमच्या तांकी व्हर ती ताळणी येवंक सोडिना देव आनी ताचेर जैत व्हरोंक तो उपाय दिता दृढ रावंक आदार दिता तर त्या देवाचे आदार जेजूक आशिल्लो बापाचो आनी असाल्या आदारान जैतवन जालो त्या देवाचो त्या सम्याचो आदार आमी जोडून घेवंक जाय ताळण्याचेर जैत व्हरोंक आमी प्रयत्न करूंक जेजूचो आदर्श जावं दी आमकां एक घडी भर नियाळ करया आमच्या जिविताचेर सम्याचे आदर्श आमकां वर्ते असलेच देवी सक्त सोमी आमकां देव दी ताळण्याचेर जैत व्हरोंक ह्या वरवीं आमी ताच्या कृपेंत जियोंक देवाचें येवजण जारी करूंक तर दिमी गेल्या भवनांनी भयणीनो आमचें समर्पण त्या सोम्याक करया दिमी गेल्या तुमचे दोळे दांपात तुमचे हात तुमच्या हृदयार दवरात किर्तनकार 14 किर्तनांत 13व्या वळीन सांगता दया करून सर्वेश्वरा म्हाका निवार दया करून म्हाका निवार खवजेनी भिरांत म्हजे तावन काड तुजी बेसांव म्हजेर देवण येवं मोतींतले कंत बेजारां सगळीं पयस कर तर सगळीं आमची राटावळ आसा कंत बेजारां आसा संतोश आसा आमची कुटुंबां आमचो वावर आमकां वेडो घालच्या सोम्याक आमी समर्पिया भावनांनी भयणीनो आमच्या मतींत थावन आमच्या काळजांत थावन येवकारिस्तांत सोम्याक आमकां आमी समर्पण दिवया आमचें समर्पण देव सोमी बांदून घेवं स्विकार करून दी हे समर्पणाचें मागणें हांव करतना तुमी तुमचें करून घेवचें तें तुमकां सोम्या भेटोवन दिवचें सोम्या जेजू भोव पवित्र येवकारिस्तांतल्या जेजू आमच्या सडवंदरा आमच्या रक्षका तुजे मुखार दिंबेरी पडोवन आमी तुका आमच्या देवाक आमकां समर्पण दिता हांव तुजें जिवीत हें तुज्या अमोल रक्तान धुवन नितळ केल्लें तें त्या देवान बापान आमकां दिल्ली कूड त्या कुडीचें अस्कत गाय सवें उण्यापणा सवें बऱ्यापणा सवें देण्या सवें नाम भलायके सवें अस्कत गाय सवें आमी तुका आमच्या सोम्याक आमच्या रक्षकाक समर्पित हांव सोम्या जेजू ह्या घडये येवकारिस्त तावणो आमचेर दिश्ट घाल काकूळतेचेर दिश्ट घाल आमकां तो आपड सोम्या जेजू तुजो दैवी स्पर्श आमकां दी आमचें जिवीत तूं स्विकार कर आमच्या शिराशिरांनी सोम्या तुजो जीव वाडय दैवीक जीव तो कृपेचो जीव तो आमच्या कुडींत आसली अस्कत गाय काडून उडय आमकां तूं आत्मीक रितीन शक्तिवंत कर थाळण्याचेर जैत व्हरोंक आमकां बळ दी तुजे आदर्श नियाळ करून तुज्या आदर्शांनी आज जैत येवन जावंक कृपेन जियोंक फाव कर आमच्या कुडींत आसली ते गाय कितें आसात दूख कितें आसा कितें पिडा शिडा आसा सोम्या तुज्या दैवीकपणान तूं काडून उडय तुज्या पद्वेन आमकां तूं गूण कर बरें कर सोम्या जेजू आमच्या मोतीन समाधान हाड निराशा पयस कर चंचलपण पयस कर दृढपण हाड आमकां तुजेर देवाचेर विश्वास दवरूंक फाव कर विराराय पयस कर सोम्या आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत आसली तुका हरसूंची जिन्नां घाल शांतपण हाड सोम्यान जेजू मोतींत आमच्या काळजांत आसलें बेमिरांत काडून उडय आमकां तूं लागीं सासाय म्हळ्यार चिंतान धैर्य दिवन दीत निराशी जायनासतना धैर्यान आमच्या जिविताचें मेटां काडून फाव कर आमच्या कुडीक बरी भलायकी सुडसुडाय दी आमच्या कुडींत
जिवासन महिमा दिवन जियोंक फावो कर हर एक स्वास तुका आमी भेटयता स्वामी जेजू तुका मनवरलो जावन जे आमचें जिवीत तुज्या महिमे खातीर जियोंक फावो कर स्वामी जेजू आमी तुज्या मुखार हाडता आमचे हर एकल्याची घराणी तुजें हजरपण थंयसर भोगूंक आमकां फावो कर त्या आमच्या कुटुंबांनी त्या आल्तारी मुखार येवन तुजें हजरपण पासारूंक आमकां फावो कर स्वामी जेजू थंयसर तुका स्तुती दिवंक आमकां एक कोटीत कर आमच्या घराणी आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक संद्यांक तुका आमी भेटयता स्वामी जेजू कुटुंबांतल्या व्हडांक कुटुंबांतल्या ल्हानांक हर एकल्याक आमच्या कुटुंबांतलो हर एक संद्याचो वावर तुका भेटयता आमची योजना तुका आमी भेटयता कितें आसात आमच्या मोतींत कितें तें शेताबाडांचेर ती आमी तुज्या पवित्र सक्तेक समर्पिता आशिर्वादान देवण येवं दीत आमच्या वावराचेर देवण येवं दीत वावरा खातीर बरी भलायकी आमकां दी सुडसुडाय आमकां दी स्वामी जेजू आमच्या हर एक योजना तुज्या आशिर्वादान भरलेली जावं दीत आमचे कश्ट तुका भेटयता आमच्या कुटुंबांतले कितें अडचणी आसा आर्थीक अडचणी आसा तुका आमी भेटयता स्वामी जेजू तो पयस करूंक संतोशान समृद्धीन जियोंक फावो कर स्वामी जेजू स्वामी जेजू आमी तुज्या मुखार हाडटा आमच्या कुटुंबांतल्या त्या भुरग्यां बाळांक आमच्या कुटुंबाचो संतोश तुजी बेस्ट सावां तांच्या मरी पात आमकां तुला लाभयता साई तांकां राख तांच्या नेणटेपणां बरी भलायकी तांकां दी स्वामी जेजू सर वायटांतले राख वायट प्रभावांतले तांकां राख स्वामी जेजू कसले वायटाक वळख जायना शंकर माध्यमाच्या प्रभावाक वळख जायना शंकर तांणी वायट सांगात तावन पयस दवर तांकां शिकोवंक गिन्यान मत उजवाड दी ह्या दिसांनी प्रत्येक जावन सोम्या शिकपाची अभिरुस्त तांकां दी आशिर्वाद घाल बरें शिकाप जोडूंक बरें परीक्षेंत उत्तम रितीन उत्तीर्ण जावंक फावो कर स्वामी जेजू आमच्या कुटुंबांत देवभक्तांनी बिरान तांचे मरी पात सदांच हजर जावं दी कुटुंबाचो एक कोट तांच्या मरी पात बळोदीक जावं दी आमच्या युवा जनांक तुका आमी समर्पितना बरो फुडार फावो कर तांकां स्वामी जेजू कोण सर फुडाराच्या सुज्ञर आसा तांकां आशिर्वाद घाल आमी तुज्या मुखार हाडटा स्वामी जेजू आमच्या हर एकल्या शेत समाऱ्यांक आमचे वाडे व्हडले कुटाम ते थंयसर तुजें राज येवं थंयसर सांगात येवंक आमकां आशिर्वादीत कर आमचे ते आसलें उणेंपण तूं पयस कर स्वामी जेजू एकामेकाक गौरव दिवन मोगान सोड दवरून स्वस्तिकान जियोंक आमकां फावो कर थंयसर एकामेकाच्या सेवेचे जावच्याक गंवाच्या खणा परी आमी जावच्याक आमकां तूं प्रेरीत कर तुजी पवित्र सभा आमच्या शेत समार आमच्या थळार बांदून हाडूंक तुजें हजरपण पासारूंक फावो कर आमी तुज्या मुखार हाडटा स्वामी जेजू आमच्या परगांवांत आसलेल्या कुटुंबाच्या संद्यांक हर एकल्याक तांच्या वावरांत राख तांकां भद्रती दी बरी भलायकी तांकां दी आमी तुज्या मुखार हाडटा ह्या पुण्या ताळार आमच्या यात्रिकांक तुका आमी भेटयता ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तुजी काकुळतो फातरोणो बगे जुजे वाजा मरी पात तांकां लाभोवन दी ताची बेसावां ताच्या विनोतेन फावो जावं दी तुजी आशिर्वादां ह्या पवित्र थळार तांकां कितें आशेवन येतात तें बरेंपण लाभोवन दी हांगासर ह्या यात्रीक क्षेत्रांत आदार दिवच्या कामकाच्या धान दिवच्या हर एकल्याचेर तुजी बेसावां घाल तांकां आमी तुका समर्पिता तुज्या भोव पवित्र शक्तीक सोम्या तो आपड तांकां आमी तुज्या मुखार हाडटा आमचेच हर एकल्याची फिरगस कुटुंबां ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तुजें आशिर्वादाक गोंयचे जुबलेवाचे आशिर्वादाक गोंयची फिरगस कुटाम जावं दी थंयसर तुजें राज बांदून आमकां फावो कर आमकां तुका समर्पिता आमचे वाडे आमचे फिरगस कुटाम सगळें आमचें जिवीत सोम्या जेजू तुज्या हाती समर्पिता तुज्या भोव पवित्र शक्तीक समर्पिता हें समर्पण गावन खोरस आमी गावया कन्नडा गीत सगळें आमचें जिवीत आमची कुटुंबां आमचे वाडे आमचे फिरगस कुटाम जेजूक समर्पण दिवन हे समर्पण तो स्वीकार करून दिवन मागून आमी गायन करया तनु मनवार पिसुवे देवा स्वीकरिसुनी हरसु देवा तनु मनवार पिसुवे देवा स्वीकरिसुनी हरसु देवा ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನದಾನ
देवा येद्यावो ओडा सक्रामेंता सास्तानामा कोरोया पूर्विल्या त्या रूपा बोधला लोव्योरीती आधार्या अस्कल्पिष्य भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापा तशे स्फुरता उल्हासाने स्तुतीचा पृथ्वीमय सस्ना सस्ना एका स्थाळ्यावर सेता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी ना वाढता. आमेन. ये देवा तुझ्या विचित्र सक्रमंत घाल तुझ्या कष्टा सोगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणे सफळ सदां आमचे ते आमी बगी सारखं तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक मान करून देन आमकां फावो कर जो जी येता राज करताय ससनाच्या ससना. रूपुणे तुझे कसै सोम्या किरकोळ काळजान म्हज्या कसै काय काळजान म्हज्या कुरसयल्या सोडवून दारा रूपुणे तुझे कांतय सोम्या किरकोळ काळजान म्हज्या कसय काय काळजान म्हज्या कुरसयल्या सोडवून दारा तूं ती दाखवा हांव तो फांटो तूं ती दाखवा हांव तो फांटो तुज्या वाड्या दिवाटो फळ दिवच्याक म्हाका भेटताय जीवन देवा तूं दिताय रूपुणे तुझे कसय सोम्या किरकोळ चिणयेन म्हज्या कसय काय काळजान म्हज्या कुरसयल्या सोडवून धरा रूपुणे तुझे कसय सोम्या किरकोळ चिणयेर म्हज्या कसय काय काळजान म्हज्या कुरसयल्या सोडवून दारा हाकितले सोबीत मंदिर तुझे ये सोम्या
दळबाराच्या हाकीतले सोबीत मंदिर तुझे येसोम्या दळबाराच्या आत्मोमुसो सडलालेता जिये सोम्या संगी काळीज मुझे ओढाशेता दिसलांताचेर सर्गी हाकीतले सोबीत मंदिर तुझे येसोम्या दळबाराच्या हाकीतले सोबीत मंदिर तुझे येसोम्या दळबाराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असो. मुगाळ भवानाने बहिणीनो, या बलिदानांत आम्ही हजर जात असताना देवाचे उतार आमकां आमची धर्मदिश्ट चड बरी करूंक उत्तम करूंक देवाच्या राजांत रिगोंक आमकां योग्य जावंक जियोवच्याक आमकां आपणे दिता. तर जायत्या जिणयेच्या रितींनी आमी आमची धर्मदिश्ट नवी करच्या बरी करच्याक आनी अशें संपूर्णपणाच्या वाटेन चलून देवाच्या राज आपणावच्याक समेस आमकां कृपे बरी करून दी. काळजाच्या परिवर्तनाक चड चड महत्व ह्या करिज्माच्या काळात दिवच्याक समी आमकां ताच्या आत्म्या मरीपात प्रेरण दिवन दी मागोवन हें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. काळजांत हांव दूख धरतेल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्याका कुळतकर सोम्याका कुळतकर तूं पतक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताका कुळतकर क्रिस्ताका कुळतकर आमचे खातीर विनाती करच्या देवा बापाचे उजव्या बसलाय. सोम्याका कुळतकर सोम्याका कुळतकर सर्पद्वेदार देव आमची काकुळत करूं पातकां बगसून ससण्याच्या जिविताक आमकां पावो. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमच्या बापा सांज उदय वाजाक परजळीत मागणे आनी दुबळीकायचे जिणी जिवन तुझे परजे जे की बरे जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फाव केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोन मागण्याच्या आनी दुबळीकायच्या स्पिरितान नव्या जिणेचे साल धरूंक फाव कर म्हणून मागता. आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता बरोबर कर देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. एझेकियल प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, खोटो मनीस आपल्या केल्ल्या सगळ्या पातकाक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्यायनितीन चलत जाल्यार तो खरोच जियेतलो. तो मरचो ना. ताणें केल्ल्या खंयच्याय पातकाचो हांव आनीकय उडास करचो ना. ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोश भोगता उलयता तो सर्वेस्पर देव. ताणें आपले खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोश भोगता न्ही. पूण नितीवंत मनीस आपले नितीवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगळ्यो
कांटळ्याच्यो करण्यो करीत जाल्यार तूं जियेता गाय. ताणें केल्ल्या खंयच्याय बरें करण्याचो उडास उरचो ना, कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पाताक केला, ह्या खातीर तो खरोच मरतलो. तरी आमी म्हणटात, सर्वेस्पर करता ते सारकें न्हय. इस्रायलाच्या घराण्या आयक, हांव करतां तें सारकें न्हय वा तुमी करता तें सारकें न्हय. नितीवंत मनीस आपल्या नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपल्या केल्ल्या वायटाक लागून मरता. पूण खोटो मनीस आपले खोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वाचयता. आपल्या केल्ल्या सगळ्या पातकाक ताणें पाड केला, देखून तो खरोच जियेतलो, तो मरचो ना. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तूं सुमया जर खोटेपण लेखशी, सुमया तर तुजे मुखार रावत कोण. तूं सुमया जर खोटेपणा लेखशी, सुमया तर तुजे मुखार रावत कोण. पातळातावन सुमया हांव तुका बोब मारतां. सुमया आयक म्हजो ताळो, तुजे कान चीत दिवन दीत, म्हजे कलते विनंतेचे ताळ्याक. श्लोक. तूं सुमया जर खोटेपणा लेखशी, सुमया तर तुजे मुखार रावत कोण. तूं सुमया जर खोटेपण लेखशी, सुमया तुजे मुखार रावत कोण. तुजे लागीं आसा देखून पातकाचे बोगसाने, आमकां आसा तुजी भय भक्ता. श्लोक. तूं सुमया जर खोटेपणा लेखशी, सुमया तर तुजे मुखार रावत कोण. म्हजो आत्मो सुमयाची वाट पळोवनूच आसा, ताच्या उतराचेर म्हजो आत्मो बरवसून रावला. केदना पांते जायत अशें म्हणून पर्यागार आशेवन आसता, त्या वरणी चड म्हजो आत्मो म्हज्या दनयाक आशेवन आसा. श्लोक. तूं सुमया जर खोटेपणा लेखशी, सुमया तर तुजे मुखार रावत कोण. ए इस्रायेला, सुमयाची वाट पळोवन राव, कित्याक ताचे लागीं आसा काकूळट. संपून सुटका ताचे तावनूच लाभता. तोच इस्रायेलाक तिच्या सर खोटेपणांतली सोडयता. श्लोक. तूं सुमया जर खोटेपणा लेखशी, सुमया तर तुजे मुखार रावत कोण. उद्गार. महिमाने वाकणे तुका ये क्रिस्ता. महिमाने ये क्रिस्ता. तुमची सर पदकां तुमचे तन उमटून काडा म्हणटा सर्वेस्पर. आनी एक नवें काळीज नवें मन तुमचें तेर आसा. महिमाने वाकणे तुका ये क्रिस्ता. सर्वेस्पर तुमचे सोबय आसो. तुमचे सवे आसो. मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका ये सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांग लागलो, शास्त्री आनी परिजवांचे धर्म दिसती प्रास तुमची धर्म दीस चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगचिनात. आमच्या पुर्वजां सांगलें तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका निती सभेचे झडतीक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या बाबाचे रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या बाबाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सनेद्रीण सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका आरे पिशा म्हणटा ताणें हेमगणाच्या उज्यांत वचूंक जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी खाणीक भेटोवंक वता आसतना जर तुज्या बाबाक तुजे विरोध कांय आसा म्हणून तुका उगडास येत, तर ती तुजी खाणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या बाबा कडेन राजी जा. उपरांत फाटीं येवन तुजी खाणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्तीच्या वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता आदीन करीत, निती कर तुका फाऱ्यांच्या हातान दीत आनी तुका बंदेन घालतीत. सत सावन तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करसर तुजो तो भायर सरतो नाय. देवाचे उतार्ये. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, रोल्ड गोल्ड पळयला न्ही? आं, रोल्ड गोल्ड पळयला न्ही? पळोवच्या गेल्या आंगार नाय तुमच्या. थोड्यांच्या कानाक आसा, थोड्यांच्या गळ्याक आसा. भांगर घालूंक बे येणे तेणे येताना काही हात घालतात कोण ना आंगार, कोण नोडटीत म्हणून. रोल्ड गोल्ड घाल्यार
प्रॉब्लेम ना काय समस्या नात पळोवंक सोबीत दिसता तरी बटी व्यत्यासी कळना ते भांगार गिर ओल्ड गोल्ड कालें ते म्हणून पूण थोड्या तेंपान आनी बराब कळटा हें भांगार न्हय म्हणून कळटा भायल्यान सोबीत भितरल्यान पक्काडे बेश्टे उपकारा पडना अशें मोगाच्या भवनान भयणीनो जायत्या वस्तू विशांत सांगीत आनी आमी पटून पडल्या आसूंक पुरो भायल्यान बरें दिसता म्हणून कान गेलें घरा वेलें घरा पळयतना गालें कांय उपकारा पडना प्रयोजन ना थोड्याच तेंपान गेलें तें भायल्यान सोबीत भितरल्यान पोकळ मोगाच्या भवनान भयणीनो आमच्या समर्थीचें आचरण रीत भायल्यान ओप काडिल्ल्या परी आसता आनी देवाचें उतार सांगता ह्या विशीं उलयता साम पावलो तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायान 5व्या वळीन तो सांगता समर्थीचें सर्ल घेवन ऐका समर्थीचें सर्ल घेवन भितरलो सार इन्कार करतले आनी तस जाल्यांचे साळावळ नाका म्हणटा तो नाल्ल पळयला न्हय भायर व्हडलो आसता सोबीता घरा वेलो व्हरून पळयतना घरा पट्टू नाल्ल छे इतले पयशे दिवन गेलो नाल्ल भितर पट्टू मो भायलें सण्ण पळयतना सोबी दिसता भितर पकळ पाड जाला तशेंच थोडे फावटी आत्मी जिवनांत घडटा गे भवनांनी भयणीनो भायल्या संगतींक गुमान दिवचें सोडल्यार शिवाय काळजाच्या परिवर्तनाक न्हय आज देखून देवाचें उतार आमकां जागयता काळजाचें परिवर्तन जाल्यार मात्र आमी देवाच्या राजा कुशीन सोमकोंक शकता एक दाखलो वांजेलो पवित्र पुस्तकांतलो तुमचे मुखार दवरचो तुमकां कळयता फरिजे आनी पब्लिकान 2 जाण मागोवंक गेल्ले न्ही टेंपलाक फरिजे वचून आपूण त्या पब्लिकाना बरें न्हय ताका ल्हान करता तो सुंकाकारा बरें न्हय म्हणटा आपणातय आशिल्ली वडवीक तो दाखयता जेजूक मानवलें तें ना न्ही ताचें जिनी रीत मागण्या रीत जेजूक मानवना आनी हे पोरणे आसलो तो दाखलो मोठव्यान विवारीत हांव चड नाका सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 16व्या अध्याय 7व्या वळेंत थंय सामुएलाक सर्वेश्वरान सांगलेलें कितें ताका मुखेली रायीन विणूंक आसलें नेमूंक आसलें आनी सर्वेश्वर सामुएलाक सांगता ताचें ताचें रूप वो लांबाय पळोवंक वचनाका कित्याक हांवें तासो तिरस्कार केला तुवें कोणाचेर गामान दवरला गे ताका हांवें तिरस्कार केला मनीस पळयता तशें देव पळयना कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता पूण देव भितरलें काळीज पळयता मोगाच्या भवनांनी भयणीनो देव मनशाचें काळीज पळयता देखून मनशाच्या काळजांत परिवर्तन आज गरज आसा राग क्रोध मोसोर हागे हे मनशाच्या पातकाचें मूळ आनी जायतें आसा लिस्ट हे मनशाच्या पातकाचें मूळ तूं रागान बरलाय तर तुवें कुणी करी जाय म्हणून ना कित्याक तें कुणी केल्ल्या तितलेंच वायट जाता तो राग तुज्या मोतींत काळजांत कुणयेची कुसडाय तो राग कुणयेची कुसडाय ती तें मूळ थंयसर आसा देखून तुजें अर्पण देवाक मांडवना हें वांजेल सांगता आयचो देखून जेजू कितें सांगता तुज्या भावाक तुका न्हय तुका कांय प्रॉब्लेम आसूं तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा जाल्यार वच पयलें राजी जा बलिदान भेटोवचें अर्जंट कांय ना म्हणटा जेजू पयलें गरजेचें घालें तुर्त कितें राजी जावचें तें पयलें गरज म्हणटा देखून पयलें तुजें काळीज मन समा कर कोणाचेर राग दवरून मोसोर करूंक वचनाका कापाटी जायनाका मुखार एक फाटल्यान एक भायल्यान बरें म्हणून दाखोवचें भितरल्यान पाटी सुरी घालची हें आमची चलती बस न्ही तशें देखून खरेंच मातशा आचरणांत ह्यो संगती परत आनी परत पवित्र सभा देवाच्या उतरां मारी पात आमकां जागयता परसो शुक्राराचो वांजेल तुमी आयिल्ल्यात हांगासर ह्या देवाचे उतार पयले वासापी इजाया प्रभादी
सवाल ते विचारलेले. देवा कसलो उपास मांडू आता? शिवया बरे तकले आड गेल्यार जायना हांव उपास करता म्हणून. खरो उपास म्हळ्यार आंतरीक सुटका जोडची. आंतरीक भितरल्यान ती सुटका जोडची आमच्या बंदपासांतली. वायट चिंतांतान, वायट मनोभावांतान, वायट करण्यांतावन आमी सुटका जोडची. देखून अन्याय करचें सोडी जाय म्हणटा देवाचे उतार. आनी तेच्यो संकळ्यो मोडच्यो हें देवाचे उतार सांगता इजाया प्रवादी. हेरांतय नितळ मौन दवरचें. कळनातल्या परी वायट करचें न्हय. तो व्हडलो देव तुमचे मागणी आयकतलो. केदाळ नितळ आसात, प्रामाणीक मनोभाव बरो आसा, देव तुमचे मागणी आयकतलो. देखून आयच्या वांजेलांत सरिल्ल्या वाक्यांत जेजू सांगता तुमची धर्मदिश्ट शस्त्रे आनी परिजवांचे धर्मदिश्टी बरी जाल्ल्या करी सर्गींच्या राजान एकचिनांत. तांची धर्मदिश्ट कायदे पाळशान मात्र आसली, काळजाच्या परिवर्तनांत नातरली. दे व्हेरी व्हेरी पर्टिक्युलर. देखून ते शास्त्री आनी परिजव तांची धर्मदिश्ट तशी आसली, कायदे ते पाळटले. हेरांक जीवशी मारूंक ते वचोंक नात खंडीत जावन, पूण द्वेश मसरात हांव ते पयस नातरले. खोट्या चिंतान अभिलाशेतान तांकां रेवड घाल्लो. देखून जेजू सांगता तुमची धर्मदिश्ट तुमचे चिंता तुमचे जिनेरीत तांच्याकी बरी जाय. म्हणजे वायट करण्यो सुकोवच्यो मात्र न्हय, बगार वायट करण्या उत्तेजन तुमच्या चिंतनांतान पयस रावचें. हेरांक दुखोवंक उत्तेजीत करच्या वायट चिंतांतावन मस्त्राच्या चिंतांतान अलग रावचें. ताच्या बदलाक हेरां ते बिरमोतेची चिंतना रुता करची. टेररिस्ट पळयला आनी उग्रगामी आयकलां तुमी, पळोवंक ना कोण ना, आयकलां न्ही. तशें पळयतना ते तशें म्हण दिसनात. थंय दुकानाक येतात आमच्या बरीच, तेणे बसार पैन करतात, पूण तांचो खोटो इरादो खोट्या करण्या मरीपात जारी करूंक वो अवकाश बरो म्हूण चिंतात ते. आनी तांची करण्यो एका गडयेचे न्ही, बगार तसल्या वायट इराद्यांनी तांणी पोस केला आनी एक फुडें भायर येतात तसल्या करण्यो. आतां मोगाच्यान आमच्या जिणेचेर दिश्ट घालया, त्या टेररिस्टां बरी गी म्हज्या तें नाका न्ही. उग्रगामी बरी तशें जावंक नाका आमकां. भायल्यान बरें आसून भितरल्यान मुळांत कोयती दवरचें तसलो मनोभाव आज आमचे थंय घेवन आसा आमी. भायल्यान वायट जालीची कसलीच झळक दिनासतना भितरल्यान काळजांत पारीकपणाच्या चिंतनाक आस्रो दिवची संस्कृती जायत्यां थंय आसता. ती आपूण हेरांक कांय अन्याय करिना म्हणून भायल्यान दाखोवन भितरल्यान हेरां वयशांत अपप्रचार करणं, कोडी काडणं, नांव पाड करणं, वायट मनोभावान जियोवचें, हेरां वयशांत देश हागे मोसोर दवरन जियोवचें. असली संस्कृती थोडे फावटी आमी रुता करची. असलो मनोभाव आसल्यार मोगाच्या भवनांनी बेगिनो हेरांचें समाधान आमच्या समुदायान पाड करता मात्र न्ही, आमचें समाधान पाड जाता. करतल्या कितें समाधान आसाय ना, मागीर रडटा आमी अस्क जाता. देखून सामाथे वांजेलां सांगता बरो मनीस आपल्या काळजांतल्या बऱ्या भंडारांतल्या बऱ्यांत हाडटा भायर, खोटो मनीस खोट्यांत हाडटा. देखून बरो मनोभाव आमच्या काळजांत आसूंक जाय. बरेंपण भायर हाडचें. सावलान ताची धर्मदिश्ट बरी नातली पयलें. जेजू भेटल्या उपरांत ताची धर्मदिश्ट बदलाता जेजू खातीर. आज आमची धर्मदिश्ट बरी जाय. आमच्या चिंतनांनी आमच्या करण्यांनी प्रामाणीक मनोभावाचे, नितळ मनोभावाचे, एकामेकांतय मोसराच्या रागाच्या हाग्याच्या चिंतनाचे न्ही, बगार एकामेकांतय बरो संबंद उरताकाचे तसले धर्मदिश्ट ह्या वरवीं काळजांत आनी जिणेंत एकसरीत. आनी ह्या वरवीं आमी देवाच्या राजाची भुरगीं जावंक शकतल्या, देवाच्या राजा कुशीन मेटां काडूंक शकतल्या. ही कृपा सोमी आमकां दिवं दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. जीवन मुझे सोमिया वर्ते देणे म्हाका संसारिया पयला जावं एक करे बलिदान पाकी जिणे मुझे नेणा बेटो कशे उधार काळी बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उधार काळी बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे.
भाऊ बहिणीनो, तुमचे आणि म्हजे बलिदान सरपद्वे दरा देवा बापाक म्हणतात असले जाम दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाकरी महिमे आमच्या क्या पवित्र बिचा देवा सर्वेस्पर मानून घे. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारका आपले पुरजे खातीर सांजुजे वाजन कतकतीत मोगान भेटयले मागणे आणि कलतेपणाचे सादें जिवी तुका भोवमान वाले. हे सस्य गुण आमच्या काळजांत वाडय. निथळ निर्मळ काळजाने पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर म्हणून मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सौवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पद्वैधराणी ससनाच्या देवा सर्व काळी सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वोरवे आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. ओ खायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सांजुजे वाजप संतोष परीत काळजाच्या उमाळांनी तुझ्या सेवका सांजुजे वाजप असत आम्ही तुका दिन वाचतां. बावर्त्याच्या आणि मागण्याच्या उजवाडान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त संघात जोडून खालतेपणाच्या दुबळिकाच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचं रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचें देखी बरेत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णून उजवत असल्या आनंदान सर्गींच्या सरदूतां भक्तां संगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवानून सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुझं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो तो समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातास ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या असे सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पदकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बरावतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. But so good purgatoria. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन को आम्ही करता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू
मागता. बापा जेजूच्या मरणास आणि पुनर्जिवंतपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि व जिवीत असं उंडो ही सडवण्याची खालस तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आणि जेजूची कूडन रगा सेवतेल्या आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीचे एका कोळतकार तांकां तुज्या इश्टगाचेर मेल्ल्या समेजता तुज्या पदजडीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर. आम्हा समेजताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार बरे देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तिचो पोते भगवान दरदोत भगवान जुजे वास आनी सर कळ्ळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुमयान जेजून आमकां शिकयलेल्या उतरांनी बापा कडेन बाबरतान आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता आनी आमकां थाळणेन फुडो दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांत सुटय सर वाकांतांतली वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट केला आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती दी. एकवटां सांबाळ तुमची येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शिळी ती संवसाराचें पाप करता. मोगदीवच्या जेवणांत वांटली जावंक सुमयान आमकां आपयलां आमी सुभागी. तो म्हज्या आत्म्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 157 157. आबागी घेतले माया मोगान एकवटांची येवची. आबागी घेतले माया मोगान एकवटांची येवची. हांव बरो गोळी म्हणटा सोमी जीव मोजो दिता शेळ्यांक म्हज्या. वळखता तांकां त्यो वळखतात म्हाका. जसे बाप म्हाका हांव वळखता तांकां. आबागी कितें माया मोगान एकवटांची येवची.
आबागितले माया मोगान एकवटांची येऊचे मुझे उतर ऐकशात जाल्यार मुझे करसी संपवतेल्या निजाकी तुम्ही सज्जणा जातेल्या पातकाच्या गुलामपणांतले सुटतेल्या आबागितले माया मोगान एकवटांची येऊचे आबागितले माया मोगान एकवटांची येऊचे हांव दाखवाल तुमी पांठेतीचे बाप म्हजो मालिकाक बागीसो मुझे तयासो फळदाराळ जोडतलो मुझे शिवाय तुमच्यान कांय करूंक नजो आबागितले माया मोगान एकवटांची येवची आबागितले माया मोगान एकवटांची येवची आबागितले माया मोगान एकवटांची येवची प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा या बागी दिसा तुझ्या आपोण्या पाळो दिवून आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोश केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आमी शेवलेल्या सर्गींच्या जेवणावरवीं तुज्या एकवटान जिवची ताण आमच्या काळजांत चडय आनी सांज तुजे वासाच्या परसळती शिकोवन आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी या आमी मागता आमच्या समया जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो समर्मिक आशीर्वाद जोडूंक तकलो बघया सर पुद्वेदार देव दयाळ्यान तुमचेर आशीर्वाद घालून आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारो देवी शब्दाच्या उजवडा वरवीं तुमकां बाबरतान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमचे कुटुंबाचेर बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं शांती समाधानाच्या वाटेर तुमचे पावलां सांबाळून बापाच्या कुशे प्रमाणे सोलोंक आनी सर्गींच्या सुखा पावोंक तुमकां पावो करूं आनी सर पुद्वेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे समय सदां आसूं वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडकार देखून बसात मोगाळ भावा भयणो सांजो जेवास बापा मरिफात बरे पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक आपूण शेतसरेक्टर मनादी आसिसी रेबेल बापाच्या नांवान म्हज्या नांवान मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी हांगासर येवन भेटयल्ले सर्व तुमचे इरादे सुफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा आयच्या दिसाचें भक्ती पोवन चलोवन येल्ले मनादीक बाप पाऊल पिंटो सांजुजे कामेली फिरगज मेर्ला फदाव इरमार्गा फिरगजीचे विगार जावन आसात मोगाळे आसाक बापानो तुमी आमकां आराधना मुखांतर जेजू सवें सांगातपण दिलें मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळ मारी मुखांतर आयच्या भक्तीपणाक आदार जाला हांगासर असल्या सर्व भक्तीवांच्या नांवान तशेंच पूर्ण शेतसरेक्टर नानादी आसीस बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक सर्व जैत आमी मागता तुमकां देव बरें करूं कुमसरा संगतपण आनी कुमो केल्ल्या फरंगी पेटे कोवें तेजे आजाक मनादी दिलराज बाप आनी मनादीक दिपक तुमकां देव बरें करूं कंदारांचे मुखेल पोवन घेतिल्ल्या मानेस सैमन वायस आनी तांकां संगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस लयनल ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक मानेस स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिबंदी देव बरें करूं सांजू जेवास बापा मुखान देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता मोगाच्या सेवे रुपी रंतपाचे मुखेल पोवन घेतिल्ल्या सांत थॉमास इरा वाड्याकारांत देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजू जेवास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा समादार तेरेजा कानतूर कुट्टाताजे वाड्याकारांक जावन आसा
हांगासर सरीतींनी सेवा दिल्ली आनी दिवच्या इगर्ज जाडून पुसून नितळ करच्या मिसा सरी तयारी करच्या दान मिसां घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वासा पोसच्या कानीक जमो करच्या दाना रुपी पोन शेताच्या बरेपणा कुमो करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावर करच्या सांजू जेवास बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजू जेवास बापा मुखान देवाची आशिर्वादां आमी मागता. कळवणी भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लार होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतर आसात असो फायदो तुमी जोडचो. करिज्माच्या दिसांनी हर एका शुक्रारा 10 वरार कुर्सावाड कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण. हप्त्या मदें पुनशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तूं खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसा आनी दान दिवंक आसल्यार हांगासर दफ्तरांत दिवेत. मिसा उपरांत ह्या जेवणा उपरांत दिवेत. सांजू जेवास पुंतळ सुरप्योत्सव मे म्हयन्याच्या 17 तारखेर येदोळोत्सव तुमकां तिळसिलाम खबर मेळ्ळ्या म्हणून आमी चिंता. देखून ह्या दीस अमानात करून दवरचो. सोनवाराचो दीस सकाळीं आनी ह्या भक्तीक ह्या दिसाच्या जुबलेवाच्या आचरणाक वांटो घेवंक तुमचे लागीं आमची खालची विनंती जावन आसा. देखून ह्या बाबतीन तुमकां जें कितें दान दिवंक आसा थंयसर तारीफ घाल्यात. सायडीन नोटीस बोर्डार आसा थंयसर ते पळोवचें. तुमकां पुनशेताच्या ह्या जुबलेवाच्या संभ्रमाक तें दिवंक आसा तर फुल्या फुलाची माकळी दिवन कुमो करून तुमचे लागीं विनंती. तेच बरें ह्या पुनशेताळाच्या जुबलेवाच्या वर्सा रुपयोत्सवाच्या वर्सा सोविनार एक विशेश अंक आमी भायर काडटल्या आनी एडवर्टायज ह्या कितें दिवंक आसा कवाना तुमच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण अजाप या कितें आसा तर त्या बुकान घालूंक छापूंक तुमकां दिवंक मन आसा तर तुमकां स्वागत तुमी दिवच्याक तुमचे लागीं आमची खालची विनंती जावन आसा. परत तुमकां सोमेश सांग आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसाच्या जेवणाच्या बाबतीन हांगासर दान दिल्ल्यांक आयचे प्रधान याजक मनाची वात दितले. तुमची नांवां सांगता आसतना गळाय करिनाकात. तुर्तान उठा हांगासर येवन मनाची वात घेवची. जेवणाच्या बाबतींत दिल्ले दान ह्या परी आसात. पाऊल लोबो बेलतांगडी 5,000 रुपये. जॉन विल्सन लोबो मुंबय 3,000 रुपये. शोभा मेंडोन्सा मंगलोर 1,000 रुपये. चार्ल्स लंडन 650. रोशन डिसोजा बंटवाळ 1,000. कोणी नांद गे आसात गे म्हणून उठा नांवां सांगली उठा क्रेक उठोंक न्ही कत्तपटी उठोन आयल्यार हांगा दितेल्या केल्लेशे कश्ट जाता. जुलियाना डिसोजा मंगलोर 1,000 रुपये. फेलिक्स सुजी डिसोजा मूडबिद्रे 500 रुपये. प्रवीण मोंतेरो आनी कुटुंब पुत्तूर 2,000 रुपये. एंजेलिन फेलिक्स डिसोजा राणीपुरा 4,000 रुपये. शांतीन डिसोजा कुर्नाड मुडिपो 500 रुपये. ॲशली कुटिनो लॉरेटो 5,000 रुपये. विल्सन सुवारी सम्मेंबळ 2,000 रुपये. पुनशेताच्या बरेपणा खातीर आयिल्लें दान ह्या परी आसा. सवान शाह साशा लेहीन कुटिना अंजेलोर 1,500 रुपये. स्विनल डिसोजा मडंत्यार 3,000 रुपये. ओशल पिंटो कुलशेकर 5,000 रुपये. अगस्टिन मेरी डिसोजा कारकल 2,000 रुपये. मधु गांवकर बेंगलोर 1,000 रुपये. रोनाल्ड आनी प्रमिला उडुपी 10,000 रुपये. डेरिल प्रितेश डिसोजा पांडिकट्टा 5,000 रुपये. सर्व दानींक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजू जेवास बापा मुखांत देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मनाची वाट वांतल्या मनादीक बाप पावल पिंटो तुमकां देव बरें करूं. दयकन उबी रावात. सांजू जेवास बापा ओगला पाणी मांडुका कृपा मागून दी बापा विघ्नां सांडिनाका. देखून बसया. मोगाच्यान ह्या पुणतळार भेट दिवचो हर एक भक्तीक जिवितांत बरेपण जोडी जाय म्हणून आशेता आनी हीच आशा जायत्या त्या सावां बरोवन घालच्या मुखांत्र आमी पळयता. जेजूचे वास बापा मुखांत्र तांणी जोडून घेवंक आशेवचें तोच देवा तांची आशा सफळ करता म्हणल्या विश्वासान ह्या भक्तीपणांत आमी सर्व वांटो घेवया.
सांजोचे वाज बापा लागीं फाटल्या सबार तेंपा थावन मागोन आसले उपकार फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यात. सरपिडे शिडेंतले कश्टान वारांतले राखून व्हेल्ल्या करगा दुबईंत बरें काम मेळच्या खातीर मागिल्लें बरें काम फावो केल्ल्या करगा विशेष गरजा खातीर मागलो उपकार मेळिल्ल्या करगा पटयल्यान भुरग्यांक भलायकी बरी नातिली भलायके खातीर मागिल्लें भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्गा बांयंत उदक मेळच्या खातीर मागिल्लें बरें उदक फावो केल्ल्या करगा समस्याक परिहार मेळिल्ल्या खातीर अर्गा ते सवा रीण फारीक करूंक आनी मतीक समाधान मेळोवंक मुंबईंत आसच्या घराक बरो गिरायक येवच्याक गोवा बैले मदें सोडदोड आनी समाधानान जियोवंक भायल्या गांवांक कामाक वेची तयाराय बऱ्यान करन कामाक भरती जावंक एकल्याची तकलेची शिरांची पिडा गूण जावंक दोगांनी तांचे आमल पियेणें सोडूंक आनी घरांत मोगान जियोवंक कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक दोगां जाणांक विशेष गरजां खातीर मागतात जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी दिवच्या दोशीतां राखोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक एकल्याच्या पांयांची सूज आनी गांठी दूख गूण जावंक एकल्याचो बाळंटेर बऱ्यान जावच्याक मागला घराक वेच्या वाटेचे समस्ये परिहार जावंक 25 वर्सांच्या तरणाट्याक आमाल पियोवणेंतान सुटका मेळच्याक बँकान दवरिल्लें भांगार बेगीन सोडोवंक आनी जागो नवार जावंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक त्या मनशाच्या मतीक उजवाड मेळच्याक एकल्याच्या वंटाचे स्कीन एलर्जी गूण जावंक आनी माथ्याचे केस चडचे रावंक 3 घरांनी शांती समाधान राज करूंक घराचें काम बऱ्या तरान बेगीन स्पोंता पावोवंक दोगांनी परगांवांच्या विजा खातीर मागला बेगीन ती मेळच्याक 9 जाणांक जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावच्याक BSc नर्सिंग करचे एकल्या मुखल्या शिका बरें करूंक करपा एलर्जी शेळ खोंकली ताळो दूख ताप दोळे खर्जूंचे उणें जावंक आनी गूण जावंक थोड्यांनी मागला काजार जावन 7 वर्सां जाल्या एका काजारी जोड्या भुरग्यांचे देणे फावो जावंक दोगांक तांचे मायग्रेन समस्या गूण जावन तकली फटाफट रावंक 9 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर पाट हात पांय पेंकाट दूख दोंपराची दूख घुमटी दूख गांठी दूख गूण जावच्या खातीर मागला थायरॉयड पॅरलीस गँग्रीन फिट्स गॅस्ट्रीक गूण जावंक चौगांचे BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर जागो अभिवृद्धी जावन सरकाराची सवलताय मेळच्याक किवियल्ली आद इन्फेक्शन ऑपरेशन इल्लादे गुणवागलू चौगांच्या मतीक समाधान मेळच्याक 5 जाणांक बरें काम मेळच्याक आनी काम करूंक मौन येवंक तोंडा भितर आनी ताळ्या भितर पडचे फोड रावंक शिकप जोडच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत आनी बरे अंक काण पास जावंक एका स्त्रियेचे पेंकाट दूख गूण जावंक परीक्षे बरयल्ल्या फर्स्ट PUCच्या भुरग्यांक बरे अंक काण पास जावंक भुरग्यांनी मोबायल सोड बरें करून शिकोवंक आनी राग हट उणें जावंक एका भुरग्यान बऱ्या तरान शिकोवन आनी बरोवन परीक्षेंत पास जावंक परगांवांत अशें एका तरणाट्या बरी सैरीक मेळोवंक दोगा भुरग्यां सारकें चलोवंक आनी उलोवंक फावो जावचे खातीर एकल्याक दुबईन बरें काम मेळोवंक सेकंड PUCन शिकयल्लें सकट मतींत उरच्याक आनी बरें करून बरोवंक मतीक उजवाड मेळच्याक दळे ऑपरेशन बऱ्यान जावच्याक एकल्याक कामांत प्रमोशन मेळोवंक दिल्ले पयशे वाडी समेत पाटी मेळोवंक जर्मनींत अशें एकल्याक इंटरव्यू पास जावन बऱ्या कंपनींत काम मेळच्याक सोद मेल्लें भांगार पाटी मेळच्याक पोलंडाक विजा मेळच्याक CA फायनल शिकतलेच्या मतीक उजवाड मेळोवंक कानांचे समस्ये गूण जावंक थायरॉयड समस्ये गूण जावंक दुबयांतले बिझनेस बऱ्यान चलोवंक चौगांचे शुगर नॉर्मल जावन बरी भलायकी मेळच्याक 6 जाणां ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक कॅनडा आशिल्ल्यांक बरें काम मेळोवंक एकल्याच्या मतीक उजवाड मेळोवंक एक स्त्री आपल्या घोवाचें डायबिटीस गूण जावन तिचे संगीत ताणें मोगान चलच्या खातीर मागता सबार तेंपातान खाटीर आसच्या स्त्रियेक बरी भलायकी तशेंच तिचे चाकरी करच्या तिच्या आवयक बरी भलायकी आसच्याक एका कुटुंबा भितर आशिल्लो राग पयसान माया मोगान जियोवंक जर्मनी वचोंक पयशे बांदून विजा खातीर राखतल्याक बेगीनच विजा मेळोवंक एका प्रायवंताक कुटुंबाच्यांनी बऱ्यान पळोवंक तेगांच्या घरचें काम बेगीन स्पोंता पावोवंक कृशेक बरें उदक आनी बरें फळ मेळोवंक कोंकली ताळो दूख गूण जावंक एकल्याचो पांय दूख गांठी दूख आनी शुगर उणें जावंक एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक बायकार्तान पडोवन जाल्ल्या पांयांची दूख संपूर्ण गूण जावंक एकल्याक मतीचे समस्येतान सुटका मेळोवंक
कॅल्शियम समस्या गुण जावंक कुटुंबामध्ये माया मोग आसूंक 10वे क्लासीन शिकच्या सर भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी बरें करून शिकोवन परिक्षेन जैत जोडच्याक दुस्मनांतलें विज्ञान वरांतलें आनी पिडेशिडेंतल्या राखून व्हरच्याक ह्या सर्व ते सवय आमच्या एक काळजाचे अत्रेक देवा मुखार आमी दवरया कितें सर आशेवन मागोवन आमी हांगासर पावल्या जुजवाज बाप आमकां मागोवन दिता म्हणल्यार त्या बरोवशान आमी वांटो घेवया हांगासर भक्तीपणाक येवच्या याजक कुमसारा कुमो करचे पाद्र्या विविध रितींनी दान धर्मा मुखांतरे बरें मना मुखांतरे कुमो करच्या हर एका मनशाक जावं पुरो रांदपाक या इतर रितींनी हर एकल्याक जुजवाज बाप देवा तावन विस्नार आशिर्वादा मागोवन दिवन दी आनी हेंच भक्तीपण घरांनी आसून हांगासर येवंक जायनासल्या भावा भयणींक तांकांय जुजवाज बापाची विनवणी फावो जावं दी आनी हर एका भक्तिकांक ताणें आशेवचें मागचें हप्त्या मदें हांगासर येवन वेच्या हर एकल्याची काळजाचे अत्रेक सुफळ जावं दीत जुजवाज बाप तांकां मागोवन दिवन दी आनी ह्या पणतळार आयिल्ल्या हर एकल्याची गरज सुफळ जावं दी म्हणून आमी सर्वां दिमी गेल्या हात वयर करया एक आमच्या एक नामान मरियानंद बापा हांगासर आयिल्ल्या हर एका भक्तिका खातीर म्हाकाय कुडसून आमच्या आई खातीर आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव कशी सर्गास जाता तशी संवसारान आसा आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कोण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कुर्बेन बरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फावट तुजे कुशीचे जेजू भगवंते मरिये देवाची मे आमा पापयां खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या बाबाचे वेळेर आमेन महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्रत्या यशा देतसत आनी सदां सर्वता आमेन सांजुजे वासाची लदीन समिया काकुळतामची कर समिया काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर काकुळतामची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका सर्गींच्या देव बापा काकुळतामची कर देवा पुता संसाराच्या तारका काकुळतामची कर देवा पवित्रत्म्या काकुळतामची कर संदेशी मात्रींदा देकास देवा काकुळतामची कर गोंयच्या बेनाबलेन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवासपण वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर दुबळे कायाची जिणी जिवन सुकृत जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या किनारान पवित्रपणाचो परमळ पासारल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंकान दगदने संपडल्या कतोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर मरियमाय सेवाक जावन आपणाक मरियमायाच्या हातान समर्पण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नाच जावन वयच्या कतोलिक भावार जीव केल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर कोंतांचे भक्तीपणादान मरियमाय समोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर कश्टान सांपडल्यांच्या गरजान पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर बाबार दवन जिनियेंत आयिल्ले सर्व कश्टान वादैरान सुसुरल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचें बाग नातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर बाबार्थ सणून पयस गेल्ल्या शेळ्यांक एका गवळ्याक हिंडान धाडूंक वावरलेल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वां देवासरशी हाडून पेसाडल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले बग समकाळी सम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले नायकमका सम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले काकुळतामची कर नवेनाचे मागणे हे सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसांव आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्तीजीन मेल फंक्त तेच वाटे आमी चलच्या तुजें हांव प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या कोपांत समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेन देवाचा परमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तसो मोग हजारो लोकां वांच्या तूं सुटसुटीत जालोय अंतकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगडल्या सरशीं तूं धांवलोय हांकां जिविताचे उतार प्रकट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी कितलात घाल देवाचे उतार प्रकट करून आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याच्या बाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलो तुवें मोग केलोय तांच्या कर्सांत तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसलीं तांच्या जिणेन नव्यो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिपा शिकयलां आसता जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पुळेसां आनी कश्टांतल्या तें पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातीर जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळासो केलोय
आसरकारा जावन देवा संगी तूं आसाय थंय तान तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमच्या जिवान तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसत देवा लागीं विनत माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां बसत देवा लागीं विनंती कर ही घडी भर मौनपणी आमच्यो गरजो सांजूचे वास बापा मारिफा सर्गींच्या बापा समोर दवरया. सांगाता मागया सांजूचे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव कितेंच पयस वचून आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सरपासांत हांव आमकां राखून व्हर बवरता काजवेच्या संगती बली जावन दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलो मोरये मायेच्या गोपांत रावूं आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत सस्ना जिवेचे भाग आमकां मेळाशें कर. आमेन. पिडेस्तांखातीर प्रत्येक सन मागी ह्या सोम्याच्या नावी आमचो आदार सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं प्रार्थना सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्यान थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमितां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका सांजू देवाजान आपले जिणे आनी मरणान जायतें आश्चर्यां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवी सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो बाबार तूं वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतल्या विघ्नांतल्या आनी अनवरांतल्या आमकां निवार येगडी आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारी नातुल्ल्यो विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी कुशी वयतरे उपकार आमकां फावो कर म्हणून मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. आज सांजू देवासाच्या नव्याण्याच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोश एका देवातावन येता तो देव आपल्या आशिर्वादाने तुमकां बरो सांजू देवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सरोन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो. सांजू देवा सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हणून सगळी पवी सभा संतोश भरीत आसा तुमी सगळीं त्याच बापान बसायलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट जोडून ससना संतोष भोगूंक पावो आनी त्याच सडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्माचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी सदां तुमचे सोबे आसूं. सर्गीच्या वाटे सलोन शिखर पातळ सांडू आधार लाभय जोडून दी कृपा ती आमकां उर्बा माया मोगान सोलून शाक मागून दी कृपा सांजूचे वास बापा ओगला पानी मान तुका कृपा मागून दी बापा विघ्नां साडी नाका जुजे वास बापा
सांग देवाचे कुशीत आम्ही काल जाऊच्या दैवी कृपा मागून दे मुलाले मागता सांज सेवास बाबा होगला पाणी मानतुका कृपा मागून दे बाबा विघ्नासाठी नाका विघ्नासाठी नाका विघ्नासाठी नाका मोगळ पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशीर्वादी आमकां सांसेवास बापा आम्हा बस विनंती कर भगिवन कुसाचे कुरवें निवरम आमच्या देवा आमच्या अंधस्मरणांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.